नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाईन वैजकी कोयरा विल्याचे गोंयभर 12 गोंयांत 1079 हेल्थ केअर फॅसिलिटी फक्त 295 हॉस्पिटलां क्लिनिका कोयरा विल्याक रजिस्टर कोविड हाताळपी 2 क्लिनिकांचीच कबलात कोविडाचे 10,000 मायस टेस्टिंग दिसपट्ट्य केशी 4,000चेर पॉझिटिव्हिटी 40%चेर 24 वरांत 7 जण सोंपले चडशे वाशीन घेना आशिल्ले आम आदमी पार्टीचो सीएम फेस आदोगाद अमित पालेकार केजरीवालान घोषणा केल्ली तशी भंडारी समाजाचो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनाचे पालेकाराचे उतर युतीचे सीट शेअरिंग लागी जालां मोगो ब्रेस्तारा उमेदवार करता जाहीर टीएमसी मोगो युती घट ढवळीकार म्हणटा युती तुट्ट म्हूण बीजेपी पाताळा येता वावड्यो काँग्रेसीन जाहीर केले आनीक 5 जण कुडतरे आलेक्साचो पत्तो कट मोरेनोक तिकेट शिवोले डिलायला हळदोणे कार्लूस सालिगांव केदार प्रियोळा जल्मी बारा आमदारांच्या अपात्रता याचिकेचेर सुनावणी हायकोर्टात 1 फेब्रुवाराक केशीचो गोंयचे विधानसभा वेंचणुकेचेर परिणाम ना मात देशभर व्यापक परिणाम हायकोर्टान केले स्पष्ट कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड रावता अपक्ष कार्यकर्त्यांबरोबर बसका घेवन केले जाहीर बाबाशानूय अपक्ष आमदारकी सोडली बीजेपी खंय आदींच सांगिल्लें राष्ट्रीय पावड्यार युती आसूनय गोंय काँग्रेसीन एनसीपी बरोबर घेतली ना एनसीपी नाराज एनसीपी शिवसेनेची गोंयांत युती दोगूय मेळून 10 जागा लढयतले पणजे उत्पल पर्रीकाराक अपक्ष तेंको बायोमेडिकल कोयरा विल्याच्या प्रकरणात मोठो खुलासो गोंयांत 1079 रजिस्टर्ड हेल्थ केअर फॅसिलिटींतली फक्त 295 हॉस्पिटलां आनी प्रायव्हेट क्लिनिकांनी वैजकी वेस्ट ट्रीटमेंट एजन्सी कडेन कबलात केल्या कोविड केअर फॅसिलिटी दिवपी फक्त 2 क्लिनिकांची कबलात कोविडाच्यो केशी वाडटा तातूंत सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश खुटयाळाक कोविड आणि ओमिक्रॉनाचे केशी वाडटात तश्यो बायोमेडिकल कोयरूय वाडटा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण कोविडाचो बायोमेडिकल कोयर आणि हेर बायोमेडिकल कोयराचो विलो वेगवेगळो लावंक जाय मात गोंयांत भलतोच प्रकार चल्ला गोंयांत आसा ते कोविड केअर फॅसिलिटींतल्या खंय फक्त 2 क्लिनिकांची कुंडयच्या एजन्सी कडेन कबलात गोंयच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिला तो डाटा भयानक 1079 रजिस्टर हेल्थ केअर फॅसिलिटींतल्या 257 क्लिनिक हॉस्पिटलांचीच कबलात बायोटिक वेस्ट सोल्युशन 257 क्लिनिक हॉस्पिटलांचोच कोयर उखलता 822 क्लिनिक हॉस्पिटलांनी कबलात केल्ली ना 346 क्लिनिक हॉस्पिटल उत्तर गोंयांत 476 दक्षिण गोंयच्या क्लिनिक हॉस्पिटलांनी कबलात केल्ली ना कोयराचो विलो लावंक कंपनी दे मायज पयशे घेता म्हूण रजाव दिवन चडशा दोतोर आनी हॉस्पिटलांनी कबलात केल्ली ना गोवा हॉस्पिटल असोसिएशनच्या दोतोर शैलेश कामतीचो कबलात करची म्हूण उलो If all doctors come on board, everybody registers with them first. See, now let us be very clear. This common biomedical waste treatment facility has come on 1st of October. So October, November, December, we are in half of January. No way anybody could have managed their waste in any other way rather than through common biomedical waste treatment facility. So where is this waste going? So even now, if they are doing something other than handing it over to common biomedical treatment facility, it is something illegal thing that we are doing. First, that has to stop. And to stop that, they have to register. Moment you register, we'll come to know how many clinics are there. And if it is really, if so much that we claim, we'll prove it to them. We'll prove it to the government.
and then we'll force them. Like if we prove them that density in Goa is equal to density in Delhi, we'll be able to force onto them. Then they will have to eat back their words. So I don't think basically this problem. What is the problem? If only when you know what is the problem, you can find a solution. आता गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कितें एक्शन घेता ताचेर सगळ्यांची नजर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयांत कोविडाक लागून आनीक 7 जाण गेले. चडशे वाशीन घेनाशिल्ले. दिसाक 4,000 नवे कोविड दुयेंती, 10,000 वयर टेस्ट रिपोर्ट भायर सरले. पॉझिटिव्हिटी रेट 40% वयर. एक्टीव केशी 23,000 तेकल्यो. मजगती देशांतली कोविड पॉझिटिव्हिटी रेट परत वाडून 15% वयर पावली. कोविड दुयेंतीचे वैजकी उपचारांक नवे दिशानिर्देश. आम आदमी पार्टीचो सीएम फेस अमित पालेकार. दिल्लीचो मुख्यमंत्री आपाचो निमंत्रक अरविंद केजरीवालान आदीं जाहीर केल्ले तशें मुख्यमंत्री फेस भंडारी समाजाचोच. ऑक्टोबर 2021 पालेकाराची आपांत एंट्री. विधानसभेक तो सांताक्रूज उमेदवार. पालेकार म्हणटा ताका राजकारण नवें, सरकार आयल्यार भ्रश्टाचार मुक्त प्रशासनाचें उतर. गोवा में एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा है भंडारी समाज. उनके मन में इनजस्टिस की फीलिंग है, डीप हर्ट की फीलिंग है. भंडारी समाज सबसे बड़ा समाज है. सबसे ज्यादा लोग गोवा के अंदर भंडारी समाज के हैं. कोई कहता 30% है, 35% है, 40% है, बट दे आर द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. 1961 में गोवा लिबरेट हुआ था. तब से लेके आज तक 60 साल में इस समाज से केवल एक बार 2.5 साल के लिए सीएम बना था. इस समाज के अंदर एक बहुत डीप हर्ट है कि हमें क्यों नहीं, हमारे किसी व्यक्ति को सीएम क्यों नहीं बनाया जाता. मुझे लगता है कि, और नया चेहरा है, आज तक कभी इन्होंने राजनीति नहीं की. मुझे लगता है कि इससे अच्छा गोवा को आज की तारीख में सीएम चेहरा नहीं मिल सकता. मैं उम्मीद करता हूं कि गोवा के लोग आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत देके अमित पालेकर जी को सीएम बनाएंगे और हम सब मिलके एक नए गोवा का निर्माण करेंगे. थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स टू अमित. पालेकार म्हणटा ताका राजकारण नवें, दिल्लें प्रत्येक उतर पालटलो म्हणून गोंयकारांक उतर. की ताणें म्हाका आज ही ऑपॉर्च्युनिटी दिला, एक विश्वास केला म्हजेर की हांव गोंयचो सीएम फेस जावंक शकता, गोंयचो एक लिडर जावंक शकता. आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक, प्रत्येक जो आमचो लिडर आसा आम आदमी पार्टीतलो, जाणें म्हजेर विश्वास दवरला. आनी सगळ्यांत चड देव बरें करूं म्हणटा राहुल मांब्रे, जाणी 1.5 वर्स जाले, ताच्या पेक्षा चड वेळ जालो, वेळ जाला आसतलो, की पार्टी उबी केली एक वेगळ्या तरेन. वाल्मिकी हे सगळे एकठांय जावन ही पार्टी उबी केल्या. आनी म्हज्या सारक्या ज्या पॉलिटिक्सान नाशिल्ल्या मनशाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली की आज हांव एज अ लिडर हांगा उबो रावलो तुमच्या मुखार. आम आदमी पार्टी म्हणटा पळय ती सामान्य मनशाची पार्टी. आमी सामान्य मनीस. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. युतीचें सीट शेअरिंग लागीं लागीं जालां. मोगो ब्रेस्तारा उमेदवार जाहीर करता. टीएमसी मोगोची युती घट. युती तुट्ट म्हूण बीजेपी खबरो पाताळयता म्हूण अध्यक्ष दीपक ढवळीकार उलयला. गोंयांत खेळांक वयर काडटले म्हूण बंगालचो खेळा मंत्री मनोज तिवारी उलयलो. बीजेपी खंय गोंयची क्रिकेट चलयता. एकलोय IPLांत दिसना. म्हाका दिसता फाल्यां दनपार पर्यंत सीट शेअरिंग सोंपतलें. टीएमसीन आपले उमेदवार काल थोडे जाहीर केल्ले आसा. आमी फाल्यां 10 उमेदवार जाहीर करता. अशा न्यूजांक इलेक्शना वेळार फैलोवप
लोक आणि वोटराच्या मनात गैरसमज निर्माण करप आणि जनतेक डिस्टर्ब करप हें काम कोणाचें आसता? ज्याच्या पांयार सकयल वाळू कोसळटा तेंचें आसता. आनी आज भारतीय जनता पक्षाची पांया सकयली वाळू कोसळपाक लागल्या. गोंयचो एकलोय IPLात दिसना. BJP गोंयची क्रिकेट चलयता म्हूण अशें बंगालचो खेळा मंत्री आदलो क्रिकेटर मनोज तिवारी वास्को उलयलो. गोवा की बात करें, गोवा में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं. अगर एक दो ग्राउंड बनी होगी तो वो चलती नहीं है. आप लोग खुद ही सोच के देखो कि आज के दिन में गोवा से एक प्लेयर IPL नहीं खेलता है. क्यों नहीं खेलता? क्योंकि आप लोगों को पता है जो चला रहा है वो BJP के लोग चला रहे हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स में. तो मेरे यही लोगों से यही डिस्कशन था, शेयर किया कि आने वाले समय में स्पोर्ट्स को हम लोग बहुत अच्छा से महत्व दे के यहाँ के जितने भी लड़के, चाहे वो गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली से हो, चाहे कहीं से भी हो, उन लोगों के लिए वो माध्यम हम लोग बनाने वाले हैं. मजगतीं मोगो आनी TMCन शांतादुर्गा रवळनाथ देवळात शतचंडी कुंकुमार्चन विधी केले. ह्या वेळार मोगोचो आमदार सुदीन ढवळीकार, TMCची फुडारी खासदार महुआ मोहित्र आनी बाकीचे फुडारी आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 12 आमदारांचे अपात्रते विशीं निर्णायक सुनावणी हायकोर्टांत 1 फेब्रेराक. बुधवारा केस कोर्टांत फुडें धुकल्ली. काँग्रेस सोडिल्ले 10, मोगोंतले 2 जाणां आड अपात्रताय. केशीचो विधानसभा वेंचणुकेचेर परिणाम ना, तरी देशभर व्यापक परिणाम जातलो अशें कोर्टान म्हणलां. ह्या आमदारां आड काँग्रेस मोगोचे अपात्रताय अर्ज सभापतीन रिजेक्ट केल्ले. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. राष्ट्रीय पावड्यार युती आसूनय गोंयांत काँग्रेसीन NCPक बरोबर घेवना. काँग्रेसीचो कांयच आवाज ना तो पळोवन राष्ट्रवादी शिवसेनेक घेवन वेंचणुकेंत देंवता. 10-12 सीट घालतले म्हणून फुडारी प्रफुल्ल पटेल उलयलो. शिवसेनेचो राऊत म्हणटा NCP शिवसेना युतीक सोडून खंय गोंयांत सरकार जावंकूच शकना. पणजे अपक्ष उत्पलाक युतीचो तेंको. This time also we first as NCP also tried to speak to the Congress and tell them that we have been in the traditional past until 2012 Congress used to leave 7 out of the 40 seats for NCP. We said that even if it is some adjustment of number reducing also we are ready, but let us work together so that we are able to take on the government here. This proposal of ours was, not, they never said no, but they never said yes. They never gave us adequate numbers of seats. They never talk of seats which we were strong or capable to contest. NCP and Shiv Sena, we had discussions and we felt that we should at least fight the elections together jointly. We will be fighting not all 40 seats, but we will be fighting a substantial number of seats, at least 10-12 from each party. We have not decided the number, but we will definitely give you that number in a day or two. Our first list may be released tomorrow. उनको शायद लगता होगा कि अपने बल पर वो सरकार बनाएंगे, तो हम उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं. जितनी हम सीटें लड़ रहे हैं उसमें से जरूर हम सीटें जीतेंगे और हमारे सिवाय सरकार नहीं बनेगी उसका हमें पूरा विश्वास भी है. उत्पल पर्रिकर अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं पणजी से तो हम विचार करेंगे उनको सपोर्ट करना है, सब पार्टी मिलकर क्या करना है, 1-to-1 फाइट अगर हो सकती है वहां तो एक सिंबॉलिक फाइट हो सकती है. काँग्रेसीन तिसरें लिस्ट जाहीर केलें खरें, मात रेजिनाल्डाच्या TMC एक्झिटा उपरांत काँग्रेसीचे कुडतरी उमेदवारांचे कोफूजांव. रेजिनाल्ड काँग्रेस सोडून गेल्लो, मोरेनो BJP सोडून आयिल्लो. सार्दीन म्हणटा लोकांक दोगांचेरय विश्वास ना. कुडतरकारांक खंय थळावो पूत
शालोम काँग्रेस उमेदवार म्हूण जाय. सार्दीन कुडतरे आपल्या पुताक फिल्डिंग लायता. जो उमेदवार जो बसपाक आशिल्लो पयलो तिकेट दिल्लो तो TMCक गेलो, आतां परतो भायर सरून आयला. आनी जो मागीर सेकंड जो आशिल्लो, हांवूय तो म्हाका जाय आशिल्लो तो मोरेनो रेबेलो, तो BJPन धांवलो. आनी आतां रोखडो परतो धांवून आयलो आनी ताका घेतलो. हांव लोकां कडेन जायते जाणांक म्हणलें, अरे त्यात विसरुया. लोक म्हणटात ना सर, कोण एश्युरन्स दिता हो परतो जिखल्यार BJPन धांवच ना म्हणून. आमी नात. तुमी तरी. आनी तेन्ना म्हज्या बुकलेक आयले, म्हाका म्हणपाक लागले, सर तूं बयसे पाटी. हांवें म्हणलें ना, म्हाका 2 वर्सां 4 म्हयने आसात. म्हाका MP हांव आहा. म्हाका परतें सावथ गोवा 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीज इलेक्शन नाका. तेन्ना तेच लोक म्हूण लागले, सर तूं बयसून जाल्यार तुज्या पुताक शालोमाक बसय. शालोमाचें नांव नाशिल्लें. लोकांनी मुखार काडलें. लोकांक एक न्यू फेस जाय आनी लोकांक एक ऑनेस्ट मनीस जाय. ते म्हणटा ते हो तरी जिखलो, तो केन्ना BJP वतलो तें आमी तागे घरा कडेन गार्ड करून रावचें पडटलें म्हूण. TMCच्या स्किमी खंय गोंयकारांक फटोवंक तृणमुलान खंय आदी बंगाल जाग्यार घालचें. ह्यो सगल्यो लोकांक फटोवपाच्यो स्किमो. चॅरिटी बिगिन्स एट होम. पयले तुमचे स्टेटींत कितें कोत्तात तें सांगाय आनी मागीर आमकां तें केडें घेवन हिंगेयात. थिंग दितात 500 रुपया. सबंद देशांत हायस्ट इन गोवा 2000 रुपया. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. इतले मजगतीं काँग्रेसीन उमेदवारांचें 5वें लिस्ट काडलें. कुडतरे आलेक्स रेजिनाल्डाक दारां बंद. शिवोले मायकलाचें सादलें. घरकान्न डिलायलाक तिकेट. साळगांवां केदार नायक. कुडतरे मोरेनो रिबेलो. हल्डोना आदोगाद कार्लोस फेरेर. प्रियोळा दोतोर दिनेश जल्मीचें नांव जाहीर केलां. काँग्रेसीचे आतां मेरेन 30 उमेदवार जाहीर. लिस्टांत पर्यां प्रतापसिंह राणे आसा. कुडतरीचो आदलो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड अपक्ष उबो रावतलो. रेजिनाल्डान कार्यकर्त्यां बरोबर मिटींग घेवन जाहीर केलें. दुसरे वटेन नुवेचो बाबाशानूय अपक्ष उबो रावता. ताणें आमदारकेचो राजिनामो दिलो. आपूण अपक्ष रावतलो म्हूण ताणें खंय BJPक आदींच सांगलां. So I gave Congress an option. And whom they have given a ticket? A person who came from the BJP. He has entered the BJP and come. So they found that I had never joined the BJP. Well, I have no issues. I don't want to say anything. I only want to say that with the support of my people, today we had a small meeting. A lot of supporters came here. Whole day they were calling me. And they were telling me only one thing, you contest independent. So I took their view today. And we will file our nominations. And shortly we will tell you the next course of action. मजगती नुवेचो आमदार बाबाशानान BJP सोडली, तो अपक्ष रावपाचो. हांवें पयलेंय सांगलोलें, हांव जॉयन जालो तेन्ना हांव BJPचे कॉन्टेस्ट करचना म्हणून. आनी सदां सांगिलां आनी मुगेले सपोर्टर्स मुगे वेल विशर्स आहाय ते म्हाका सदां सांगताले BJPचे कॉन्टेस्ट करनाका, तूं इंडिपेंडंट कर. आनी एज पर देया विशीस हांवें ताका मिटींग घेयली, 8 दीस कोणी घेयल्ली आनी राती घेयली आनी ते आजून तेच म्हणटाय तुमी इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट कर म्हणून. सी ती कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा ती कॅथलीक डॉमिनेटेड कॅथलीक कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी थिंगा BJP वोट ना, थिंग चड कॅथलीक आनी ताका लागून हांवें ती चिंतिल्लें कॅथलीक म्हणटा BJP लायक जायना, पयलीं सावन लायक जायना. ताका लागून हांवें पयलें चिंतलोलें, हांवें जॉयन जालें ते दीस सांगलोलें ताका, तेच दिसा ते म्हाका 9 जावं वरयले तेन्ना सांगलोलें हांव दुसरे फावट BJPचे कॉन्टेस्ट जायना म्हणून. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी तुकाराम मराठे. पेडणेचो आमदार मंत्री बाबू आसगांवकाराच्याच कार्यकर्त्यांचो BJPच्या प्रवीण आल्लेकारांक तेंको. बाबू मडगांव शिफ्ट. कोरगांव आनी बाकीच्या पंचायतीचे पंच खंय आल्लेकारा बरोबर वावुरपाक तयार. फाटलीं 2 वर्सां आल्लेकाराचें काम खंय तांणी पळयलां. आल्लेकार खंय लोकांक वेळ प्रसंगाक पावपी. 2 वर्सां जाल्यार प्रवीण भाई काम करता आनी जाका तळमळ आसा लोकांची, ताका लोकांचे विशय कळटा, ताका लोकांचे तळमळ कळटा. आनी हांवें तशें काम स्वता पळयलां आतां गेल्या 10-15 दिसान.
तर तो दिल्ले शब्दाक जगता. ताका स्वताक कळटा की बाबा लोकांक कितें जाय, गरिबांचे कितें व्यथा आसा, ताका फुडें कितें जाय तें कळटा. आनी जो आमच्या पेडणेकार लोकांनी गेली इतली वर्सां तो त्रास भोगला, आमकां कोण लिडर आमकां मेळत नासलो कितें उलयतलो जाल्यार, पूण आयज तो लोकांक इजिली अवेलेबल आसा. तो रात दीस लोकां लागून काम करता आनी मुद्दाम पळयात तुमी तेजी कामाची पद्दत पळयात. कॅन्डिडेट म्हणजे सारको 100% म्हणजे कितें हेचें काम आहा तें 2 वर्सां हांवें पळयलें की कोवीड टायमार सगळ्यांक हेल्प करता. अशें खंयचो कॅन्डिडेट हांवें पळोवंक नासलें आनी हेका खरेंच हेका सपोर्ट आसतलो आनी 100% विन आसतलो. कोरगांवचे तर आमचे पळोवपाक गेल्यार सामान्य लोकां पर्यंत प्रवीण भाई पावलेलो आसा. गरिबांक जर सारकें कोणाक घर मोडलेलें आहा ते खूब हेल्प केलेलें आसा. शेतां माता म्हणपाक सगळ्या तरेन सामान्य लोकां पर्यंत भाई पावलेलो. लोक तेजे गुणगान गातात. कोरगांवचे सगळेच लोक ताका अप्रोच जाता. आमकां सुद्दां फोन करून सांगता की आमकां प्रवीण भाई कडेन व्हरपाक जाय, आमची तूं मिटींग अरेंज कर, अशें आमकां फोन येता आनी आमी तशें भाई कडेन लोक हाडलेले आसा. खुबशे आतां पंच आनी सरपंच तांकां आमच्या हितून पक्षान प्रवेश करपाची खूब उमेद आहा. ताका लागून आमचे असोच प्रवेश आसतलो. चडशे पंचायती म्युन्सिपालिटी सगळे आमच्या कडेन येयल्ले आसा आनी अशेंच आसतलें. आनी म्हजें काम अशेंच धडाडीन आसतलें कित्याक लोकांक तें खूब काम पेडणेकारान आतां म्हाका सांगूंक नाका, कित्याक आयज तें 2 वर्सां काम करता पळय त्या लोकांक सगळ्यांक आमच्या पेडणेकारांक कळलेलें आसा हांव कितें मनीस तो. करासवाडा हायवेचें काम चालू जायत सावन म्हापशें तार न्हंयत झाडी मोठ्या प्रमाणात वाडटा. 2-3 म्हयने अशीच परिस्थिती उरल्यार म्हापशें ते बिट्टोना न्हंय भर नडणी पातळूंक शकता म्हूण थळाव्यांक भंय. सध्या नुस्तेमारांची जाळीं खंय पेड्ड्यार जावंक लागल्यात. ते भायर न्हंयतलें नुस्तें उणें जावंक लागलां. आमदार खात्यांनी खंय लक्ष घालचें. This catastrophe has been created by these what you call water lilies. They have been growing and expanding. According to a friend of mine who is an agriculturist, he told me it spreads all over and chokes the fish, doesn't allow the fish to grow, doesn't allow the fish to breathe. So my humble request is to the navigation department, to the water resource department, to please clear this. As a result of this, our traditional fishermen who are doing fishing, they can't do fishing, they can't earn their livelihood. And as they let the water out of the dam, water has become sweet. It is no longer saline water or salty water. And as a result, there is no fish. These people spend so much money to put their nets in the night or during the day, and they cannot put because of these lilies. They go straight into the nets and break the nets. हे आतां कंप्लीट म्हापसा तार रिवर टू किटल्या पर्यंत हे आतां इफेक्ट जाल्लो आहा. हे तर वाडत आहा. वाडपाचें रिजन म्हणजे जेन्ना आमी तो हायवे तो बायपास फ्लायओवर केला तेन्ना जी पायपां काडल्यात थंयसून हें स्टार्ट जालां येवपाक कितें अशें आमचें आतां हे आतां नुस्तें मारता आमच्या मयड्याचे बी ते सांगता आतां कितें. आनीक 2-3 म्हयने खंय उरले जाल्यार हे खंय आतां आमच्या एकल्याक विचारलेलें आमी की तें अख्खें पॅक जातलें म्हणटा रिवर सगळी, मागीर लोकांक कांयच मेळपाचें ना. म्हाजें रिक्वेस्ट आहा आमचो MLA ग्लेन जिखलो हालदोना MLA ताका लागता सगळी एरिया ही. तशेंच जी डिपार्टमेंट हाका लागतात वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट, नॅविगेशन डिपार्टमेंट यांच्यांनी जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन घेवपाचें, हें क्लियर करपाचें. सांखळे मतदारसंघात दोतोर प्रमोद सावंताचो सीट वडोवन काँग्रेसीचे 22+ उमेदवार जिखूंक जाय जाल्यारूच गोंयांत बदल जातलो आनी दिसतलो म्हूण कळंगुटेचो आदलो आमदार मंत्री मायकल उलयता. मायकलान कळंगुटे शांतादुर्गेक नाल्ल दवरून प्रचार सुरू केलो. मायकल म्हणटा जिखलोच. BJPक घरा धाडपाची गरज आहा आनी काँग्रेस पक्षाक भोवमत 22+ दिवपाची गरज आहा. आनी हे 22+ कित्याक दिवपाक जाय जाल्यार जे भुरगे चेडे तशी चेडवां आपल्या पांयांचेर उबी रावंक सोदता, कोण आपलो धंदो ओन करूंक सोदता आनी 4 भुरग्यांक कामाक लावपाक सोदता, तांकां आयज त्रास जाल्ल्या. ह्या आमच्या सरकारान जो हांव मंत्री आसलो तांकां कोणाचेच कांयच पडोंक ना. तेंच्यांनी पयलें मायनींग बंद केलें, त्या युथाक बेरोजगार केले. लोकांनी आनीक चिंतपाचें ना, लोकांनी आयकपाचें ना, इन्क्लुडींग मुख्यमंत्रीच्या गांवांत. हांव ते पलीकडे उलयतां. मुख्यमंत्रीच्या गांवांत मुख्यमंत्र्याक उडोवपाक जाय. तो 10 वर्सां जालीं आश्वासन दिता.
मायनिंग बंद आमी केले म्हणून आमीच उलयले, आमचो सरकार आदी 2012-13 उलयले आमी मायनिंग बंद केले म्हणून. कितें बरें केलें तुमी? सगळ्यांक बेरोजगार करून उडयले. जेन्ना हो मुख्यमंत्री जालो तेणें सांगलें आपूण मायनिंग चालू करता म्हणून. आयज पासून मायनिंग चालू जावं. त्या गांवांसून विकेट पडपाक जाय, त्या गांवांसून सीट पडपाक जाय, ते सगळे गोंयभर आख्खे सिटां सोकला तेंची पडटली बीजेपीची. आनी न्यू सरकार येवंक जाय, बहुमताचो सरकार येवपाक जाय. कोणें ते हॉर्स ट्रेडिंग करूंक दिवंक पारना, एआयडीचे एआयडीन ओडून हाडून दिवंक पारना. सारको बरो सरकार जो गोंयकारांक सांबाळटलो, गोंयकाराचो आयकतलो. 3 लिनियर प्रोजेक्ट जे आहा, जे मोले फॉरेस्ट आयज खतरेन आहा, ज्या खातीर आमी साऊथ गोवा पासून मंत्री आसतना हांव वचून उलयल्लो आनी आश्वासन दिल्लें की हे काम चालू जावचें ना. डबल ट्रॅकिंग आसूं, नॅशनल हायवे व्हडलो आसूं, म्हणजे धाकटो जाय तितलोच करप, झाडां कातरप ना, एनवायरमेंट सांबाळप. जे लोकांक नाका प्रोजेक्ट ते आमी इमिडिएटली आमचो सरकार येवन बंद करतलो. हे आमचें उतर आहा. हे पयलें उतर. द 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स विल बी स्क्रॅप. शिरोड्या भुरग्यांक काम धंदो जॉब सोडले जाल्यार उदरगतीचे व्हडलेशे प्रस्न नात म्हूण थंयचो आमदार सुभाष शिरोडकार सांगता. शिरोडकारान प्रचार सुरू केलो. मगो TMC आपाचो खंय व्हडलोसो नेट शिरोड्या दिसना. ज्या पद्दतीन स्पीड घेतल्या म्हजे हिसपान सादारण 30 तारखेक म्हटल्यार आमची जवळ 4,000 ते 5,000 घरां कवर जातली मायजूच म्हटलें आतां. कारण प्रत्येक बुथाचेर एक ग्रूप असो 5, 10, 15 लोकांचो ग्रूप भोंवता. पूण लक्षांत अशें येता की जेन्ना तूं घराघरांनी भोंवता लोकां कडल्यान जो रिस्पॉन्स मेळटा पक्षाकय बीन आनी म्हाकाय बी व्यक्ती अशें म्हणून, जाल्यार तो रिस्पॉन्स बरो आसा. तुमच्या बरोबर म्हाका दिसता जायते बाकीचे कॉम्पिटिटरूय तुमकां ह्या शिरोड्या मतदारसंघान आसा, सो तांकां कशें कितें पळयता तुमी? म्हजे हिसपान तितले व्हडले विरोधकाचें हें ना, बसका ना. ते मागीर आप आसूं किंवा नंतर मागीर आमची MG आसूं किंवा तृणमूल, ताचें विशेश अशें हें दिसना. तेय तशें भोंवतात, म्हणजे तांचे पक्षातर्फे काही लोक भोंवतात, पूण ताका तितलो विशेष प्रोत्साहन खंय मेळिल्लें किंवा रिपोर्ट खंय मेळिल्लो अशें दिसना, रिस्पॉन्स मेळिल्लो दिसना. सो लोकांची कितें आसा मागणी फावट ह्या इलेक्शनाक कितें नवीन? एक लोकांचो भर आसा तो म्हटल्यार नोकरी भुरग्यांक आपल्या नोकरी मेळची संबंदी. विकासाच्या संबंदी आमी खंय कितें काम सांगलें जर जायत, तें पयलींय बीन काम सुरू केल्लें आसा आनी आतां सुद्दां काम सुरू केल्लें आसा. खंयचें सहसा काम 1 लाख 2 लाखाचे 5 लाखाचे 10 लाखाचे 15-20 लाखाचे आनी कशें आसा आमगेली जवळ हांगसर 100 कोटीची कामां सँक्शन जाल्लीं आसात आनी ती कामां सगळीं कॉन्ट्रॅक्टा मार्फत चालू आसात. त्यामुळे कामा संबंधी लोकांचे विशेष हे ना. BJPचो कुंकळेचो उमेदवार फ्राक लोकांची कसलीच कामां केल्ली ना. ताका मत मारचे आदी कुंकळकारांनी खंय विचार करचो. BJPक वावरूनय तिकेट ना म्हूण BJPचो संतोष फळदेसाय अपक्ष देंवला. कुंकळकारांचो खंय ताका बरो तेंको. कार्यकर्ते म्हणटा जिखले उपरांत खंयच्याच पक्षांत वचपाचो ना. संतोषान इलेक्शन ऑफिस उगडलें. आयज लोक रस्तो आनी उदक पळयनात. आयज लोकांक खंय तरी जॉब जाय, लोक कितलेशे बेकार आसात, तेंचे खातीर हांव कितें तरी करतलो हें हांवें तांकां सांगलां. आयज BJP पार्टीक लोक मत दितले काय कितें हाजेर लोकांनी विचार करपाचो आनी लोकांक समजोवपाचें की बाबा ह्या पार्टी मत दिवन आमी फुडें कितें करतले. कित्याक कॅन्डिडेट जो आसा न्ही तो वीक आहा. ज्या कॅन्डिडेटाक हांगा कांयच ना, ते खंय वता थंय तो फुकसांग करता, तेणी एक कोणालें काम करूना. म्हाका दिसता हांव 100% जिखता, कित्याक म्हाका वता त्या गांवांनी बरो सपोर्ट. म्हाका पॉलिटिकल पार्टींतल्यान म्हाका आपाची आपूय एप्रोच जाल्ले, रिमूव्हल एप्रोच जाल्ले. म्हाका एकच जाल्लें की हांव जर हें जालो जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचेर म्हणल्यार रावतलो आनी तितून हांव कितें तरी मुखार वतलो. And if you win, my only request to you, you will be an independent man. You cannot run the government, but if any ruling party approaches you for your support, please join them, but never join the party. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात, घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.